सोर्माच्या बापूय म्हणून हानवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका येशू Sormocia patkan canta, Aicati sogli santa, Yesu, Angkut manuta, Italoi, Mulpatieta, Sormocia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाच्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. आयज आमी प्राचीत काळ सुरू कोत्ता आनी हातूंतल्यान जेजू सांगाता आमचे 40 दिसांची भावाटाची यात्रा सुरू जाता. आमचे दायजीन ह्या फाटल्या 2 वर्सांक प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराक आमी गोंयचे भावाती प्राचिताच्या मनांत चोलूंक सांकवाळे गेल्ल्या आनी प्राचित्यानूच मन आपणावन प्राचीत काळांत भितर सरल्या. हें चालू आसलेले महामारेक लागून ह्या वर्सा ते आदले भाशेन जावचे ना, पूण ताचो हेतू आमी आयजूय पाळून येता. जसो जेजू शुभ वर्तमानान परगोटीत गेलो तशेंच आमी आमचे बरे चाली वरवीं जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे गवाय जावं येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूं येता. प्राचिताच्या मनान हे प्राचीत काळांत आमी भावाटाचे यात्रेकार म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगिवन सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोदोथांक आनी बोगथांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान बोललो तुजो पूत जेसू स्नान घेतो सोरोण्यात गेलो आनी तुवें 40 दिसांचे उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परीक्षा जाली आनी तो सैती वंचालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय
आनी आमचे जिणेंत दणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावूंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें आमकां बळ दी. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोये लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतोले तुमचे संस्थे लागीं म्हजो करार कोत्ता. तशेंच तुमचे बराबर आसलोल्या सगळ्या रोचनां लागीं, जावं तीं सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयचींय जनावरां तारवांतले भायर सरला आनी पृथ्वीचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार कोत्ता, जिवे रचनेचो पोत्तून कदींच बुट्टेंत नास जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचे घोट्टान जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजें आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगळ्या रोचनां लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार कोत्ता, ताची ही आसा खुणा. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलोल्या कराराची खुणा जावच्याक हांव म्हजें दंडुबाल कुपांनी घालतलों. जेन्ना पृथ्वी वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दंडुबाल दिश्टी पडटले, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचने मदें करार केल्लो आसा, ताचो हांव उगडास कोत्तलों. आनी अशी आनीक कदींच उदकाची बट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रोचनां नाटाक जावची नात. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जाबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सगळीं म्हणात, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्या म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो, तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावोवंक तो एकूच पावट पातकांक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सैमा परमोणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या परमोणे ताका नेवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोणकोणीन आसलेल्या आत्म्यांक सोरवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागा देव आजून सोशणिकाय धरून आसलो तेन्ना नोय बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं व्हांवलोलो. तेन्नाच हे आत्मे भावार दवरूंक राजी ना जाले.
तेन्नाचें उदक आतांचें तुमकां तारोन दितल्या पवित्र स्नानाची खुणा. ते कुडीचो भायलो मेल धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानान जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवंक आपणाची भेटवणी कोत्ता. हो जेजू स्वर्गार भितर चल्ला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. देवाचें उतर हे उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोण्यांत धाडलो. 40 दीस ओरोण्यांत रावलो. सोयतानान ताका नाडलो आनी जनावरां बरोबर तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंयच्या देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयचो सेवाधर्म ताळणेचेर जोयत व्हरूंक म्हाका आनी तुका हुस्कायता. आनी प्राचीन काळांत आसतना एकाच देवाचेर कुर्साचें जिवीत ताचें नियाडूंक आनी 40 दीस देवान ओरोण्यांत सारले ताचेर आमी नियाळ करून आमच्याय ताळण्यांनी आमी फुडें पावलां मारूंक आमकां आदाराचो आयचो सेवाधर्म आनी प्राचिताचो पयलोच आयतार म्हाका आनी तुका उलो करता. अशें आसतना भाव भयणीनो, पळयात, पणजे तो नवो पूल बांदला, अतल सेतू. हाचे 2च दिसांनी हूंय इनॉग्रेशन जावचें आसलें. आनी ताचें इनॉग्रेशन जावचें आसलें तेन्ना 2 दीस पयलीं थंयसरल्यान हांव पासार जातालो. आनी पासार जाताना हे व्हडले ब्रिजीचेर कितलेच ट्राक जे मातयेन, कोसान, हातरान भरलेले ताचेर आसलेले. हे पळोवन म्हज्याय मनांत प्रस्न पडलो, कित्याक हे ट्राक ह्या येद्दे व्हडले ब्रिजीचेर कितलेच हात आनी ते सगळेच भरून दवरल्यात. हो नवोच पूल बांदलेलो मोडचो ना काय. पूण उपरांत जेन्ना एक हांवें बूक वाचलो तेन्ना ताची समजणी म्हाका मेवली. एकल्या इंजिनियरान खंय रेल्वेचो एक वरिश्ट पूल बांदलेलो आनी जेन्ना हो वरिश्ट पूल बांदलो तेन्ना नवेच पद्दतीन बांदलो तेन्ना तेजेर खंय ताणें एक व्हड ट्रेन उबी केली ह्या पुलाचेर. आनी ही आख्खीच ट्रेन जायत्या वस्तूंनी लोखण, हातोर, माती हाणें भरून दवरली. तेन्ना खंय जायत्या मनशांनी ताका विचार केलो, आरे तो पूल बांदता थंयच आसा, येद्दी व्हडली ट्रेन त्या पुलाचेर कित्याक दवरल्या, मोडचो ना तो पूल. तेन्ना त्या मनशान सांगलें खंय, ह्या इंजिनियरान तांकां म्हणलें खंय, तेंच पळोवन येद्दी व्हडली ट्रेन त्या पुलाचेर हाडून दवरल्या. हो बांदलेलो पूल वेट सांबाळूंक जाता
ह्या पुलाच्यान हें सांबाळूंक जाता काय, देखूनच हे वस्तू ताजे दवरल्यात फुडाराक मोडो ना जावंक. इश्टानो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितान येतल्यो ताणण्यो हेंच करूंक म्हाका आदार दिता. म्हज्या जिवीत क्रिस्ती जिवीत कितलें खोल आसा, म्हजें क्रिस्ती जिवीत कितले क्रिस्ती शिकवणेन हांव तें पाळटां, हें तयार करूंक म्हाका ताळण्यो म्हाका आनी तुका आदाराच्यो जातात. ताचेर जैत व्हरून फुडें आपली जिविताची पावलां मारूंक म्हाका म्हजे येतल्यो आनी तुजेर येतल्यो ताळण्यो आमकां हुस्कायतात. उगडा सुरात सगल्यांक ताळण्यो येतात, जावं ल्हान वो व्हड, जावं गंभीर वो व्हड परिस्थितीन उप्रासलेल्यो. पूण कशे तरेन हांव तांकां जबाब दिता काय, हांव कशे तरेन ह्या ताळण्याक म्हजो प्रयत्न करता काय, हाचेर हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय. तें सदांचेंच. बारीक वस्तू केल्या कितें जाता, एक फोट मारल्या कितें जाता, एक दोन गाडी मारल्या कितें जालें, ही म्हजी चाल काय. आयच्या वाचपांनी या, आयचें पयलें वाचप नोयेचें जिवीत म्हाका आनी तुका दाखोळ करता. आनी नोयेचें जिवीत आमी सगळोच जाणां कशें देवान ताका सालवार केली हे बुट्टेंतली. पूण नोयेचो आवेस्वर उत्पत्तीच्या 6व्या आवेस्वरांतल्यान सुरू जाता ते 9व्या आवेस्वराचो आयज आमकां आयकोंक मेवला. पूण एक 6व्या आवेस्वरान एक खेरीत दुखाची वोड आसा. आदल्या कोरांत एक खेरीत वोड म्हाका आनी तुका खेरीत दुखाची, जंय देव मनशाक आपल्या सारक्याचो रोसलो, होच देव विलापता. कित्याक म्हणून हांवें मनशाक रोसलो, कित्याक मनीस ताळणेन पडून जाय तें मेडें जिवीत जियेलो. तेन्ना देवान नोये लागीं करार केलो, हांव ह्या संवसाराचेर बुट्टी हाडटलो आनी मनशाचो द्वेस कोत्तलो. आनी अशेंच केलें. आनी अशें केल्या उपरांत जो नोये प्रमाणीक मनीस आपल्या सगल्या प्रमाणीकपणान जियेतालो ताका सालवार केल्या उपरांत देव हे नोयेक म्हणटा, हांवें तुका हो करार कोत्ता, हाचे फुडें आनी तुजो द्वेस करचो ना, ह्या संवसाराचेर आनी बुट्टी हाडचो ना. तुवें जशें ताळणेचें जैत व्हेलें तशें फुडली पिळगा अशीच ताळणेचें जैत व्हरूंक ताका तूं आग्रो कर. जाल्यार आयचें दुसरें वाचप पेद्रूची चीट, दुसरी चीट म्हाका आनी तुका हुस्कायता 2 वस्तू करूंक. पयली वस्त नोयेच्या जिविताचेर नदर मारूंक. जसो नोयेन सोंसणिकायेन आपलें पावल मारलें, सरभोंवती मेळेपण आशिल्लें, ताळण्यो आशिल्ल्यो, तरी आसतना आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. ह्या नोयेचेर सोंसणिकायेचेर नदर मारूंक तुका आनी म्हाका उलो करता. जाल्यार दुसरी वस्त आयचें दुसरें पुस्तक सांगता तें, जो जेजू म्हजे आनी तुजे पासो सोडवणेचो सोडवण हाडूंक ह्या खुर्सार मेलो, हीच सोडवण हाडूंक तुका तुज्या आनी म्हज्या पातका पासत मेलो, ताचेरूय ताळण्यो आयल्यो. हो खुरीस आनी खुर्सार मोरचे आदीं ताणें जास्तीपणाच्या मोड्यांत म्हजे आनी तुजे पासत ताळणी भोगली. हे कोश्ट व्हरोंक जातेले सायबा बापा, हें तुजेंच हें पात्र म्हणून ताळणेचेर जैत जेजून व्हेलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान या 40 दिसांची ही ओरोण्याचें जिवीत जेजू तांकता. उगडा सुरात हे उपरांत जेजू आपलें मिसांव सुरू करतलो, पब्लीक मिनिस्ट्री सुरवात दिता. शुभ वर्तमान परगट करात. हे करचेच आदीं जेजूचेर ताळण्यो येतात आनी ताळणेचेर जेजू जैत व्हरता. आनी तिका म्हणलेलें आसा, देवदूत ताचे सेवा करतले. इश्टानो, आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड ताळण्यो आमच्या जिवितान येतात. कित्याक म्हजें आनी तुजें मनीसकुळाचें सैम. पूण ह्या मनीसकुळाच्या सैमांत हांव आनी तूं म्हज्यो ताळण्यो येता तेन्ना प्रयत्न करतात मू जियेता तसो जियेता. आसती तें केल्यार कितें जाता, असलो म्हजो स्वभाव काय. जायतीं मनशां आसात
जायते बरें जिवीत जियेतात, आडकोडीन आपल्या कोश्टा त्रासान सगल्यांक फुडो करतात. पूण हे बऱ्या मनशाक आयज म्हजो विचार, पूण जेन्ना तुजेर ह्यो ताळण्यो येतात, ती जियेनात मेडें जिवीत, ती करिनात मेडें जिवीत, हांवें आनी कित्याक बरें जिवीत जिवंक जाय. नोयेच्या काळार नोयेच्या सोर भोंवती जायते वायट आशिल्लें, तरी आसतना आपले प्रामाणीकपणान तो जियेलो देखूनच देवान ताचेशी करार केलो. तूं तुजें बरें जिवीत जियेतना जेन्ना तुजें कोश्ट दूख उप्रासता तेन्ना त्या वायटोव्या मनशांचें जिवीत पळोवन तुंय तें बरें जिवीत जियोवपाचो सोडून दिता काय? आनी तिसरी वस्त आमी आयच्या सेवा धर्मांतल्यान शिकूंक जाय. भावा भयणीनो आनी इश्टानो, एक व्हड पातोक आयच्या दिसाक म्हाका सांगोंक दिसता जे आमी आदारता तें. अ सीन ऑफ प्रिझम्पशन म्हणल्यार कितें? देव काकडूसार, देव दयाळ, खऱ्यानूच देव काकडूसार, खऱ्यानूच देव दयाळ, पूण ही देवाळाय हात देखून देवाची चल हांव पातोक करीत रावया काय ना, देव बक्षितलो. कितली कुमसारां कर तेच पातोक करता न्हू, हांव करीत रावया, कितें पडना, देव बक्षितलो. कुमसारा वरी म्हजी पातकां बक्षतलीं, म्हाका आनी कित्याक? असले स्वभाव घेवन हांव जियेता काय? आनी म्हजें जिवीत मेडें करून, ताळण्यांनी मेडें करून हांव ह्या संवसारांत जियेता काय? आनी दुसऱ्याक क्रिस्ती जिवीत जियोवपाचो हांव आडकोड जाला काय? हें आयज तुवें आनी हांवें नियाळूंक गरजेचें. अशें आसतना आयच्या दिसाक 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. पयलो संदेश, प्राचीत काळ जावन आसा नवेपणाचो काळ. काळोखांत उदेतल्या चोंद्रिमाच्या प्रकाशान नोकेत्रांनी झगझगचें सोडूंक ना. बैलाक जोताक बांदता म्हणून ताणें जियोवपाचें सोडूंक ना. आनी मनीसकूड पातकान पडटा म्हूण देव बापान आपली काकडुतीची वेंग तुका आनी म्हाका मारूंक ती सोडूंक ना. पातका वरवीं देवाचे मोग अणभवच्या आदीं हांव पयस गेलां काय? 40 दीस आनी 40 राती नोयेच्या जिवितान बुट्टी आयली, पूण हे बुट्टे वरवीं जेजूचो मोग नोयेन चाकलो. जेजूच्या जिवितांत 40 दीस ताळणेंत पडल्यो, पूण ताळणे वरवीं आपले मिसांव ताणें फुडें व्हेलें, एकाच देवाचो मोग करून, एकाच देवाक विस्वासी रावून. तुज्याय जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना तूं ताळण्यांचे जोयत व्हरूंक आनी तुज्या जिवितांत नवेपण हाडूंक प्रयत्न करता. हें करूंक नवेपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आपणावंक हो प्राचीत काळ म्हाका आनी तुका भोव म्हत्वाचो काळ म्हूण आमी मानून घेवया. हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश, प्राचीत काळ जावन आसा न्हूच नवेपणाचो काळ, पूण प्राचीत काळ जावन आसा नवसरणेचो काळ. कोगूड कितलेंय मधूर गीत तें गावूं ते कावड्याच्या गोटेरान आपलें तातें घालताच. सोरपान आपली कितली कात सोडूं तो दुसऱ्याच्या घरान आपलो आसरो घेतात. मनीस कितलेय पावटी आपल्या बरेपणाचें आंगलें न्हेसूं, पूण ते फटींगपणाची कात, आपलेपणाची कात दर एक मनीस लिपयतात. भोव थोडीं भुरगीं, भोव थोडीं मनशां खऱ्यांनीच आपलें बरेपण दाखयतात, पूण जायतीं जाणां आसात आपले आपलेपणाचें, फटींगपणाचें कात लिपोवन दुसऱ्यांचें जिवीत माडयतात. हें करूंक हो नवसरणेचो काळ म्हाका आनी तुका जावं दी, म्हजें आनी तुजें जिविताची नवसरणी करूंक. आनी तिसरे सुवातेर प्राचीत काळ जावन आसा जेजूच्या ह्या ओरोण्याच्या गुटाचेर नियाळ करपाचो काळ. रेंद्राक खंय ओ भाटकाराक खंय आपल्या भाटान कितले माड आसात ते खबर आहा, पूण माडाक कितलीं चुट्टां आसात ती न्हय. जायते पावटी दुसऱ्यांक बोट दाखोवंक, दुसऱ्यांच्यो चुकी वयर काडूंक आमकां सगल्यांक बरें दिसता, पूण आपल्याच दोळ्यांतली किसकूट काडूंक
आमकां जायते पावटी डिफिकल्ट जाता. आनी ह्या गोबराच्या बुधवाराक पाप साहेब आपल्या संदेशान म्हणटा 40 दीस जेजू न्हवऱ्याण्यांत चालले. ह्याच गुटाक आमी एकवटतना जशें जेजू नव्यापणान उठलो तीच नव्यापणाची वाट हांवें आनी तुवें ताकूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर आयच्या ह्या सेवा धर्मांत म्हाका आनी तुका आमच्या जिवितांत नवेपण आपणावंक नवसोडणेचें जिवीत घेवन जेजूच्या गुटाक एकवटूंक म्हाका आनी तुका आदार मागुया. थोड्याच वेळान ह्याच आल्तारार उंड्या आनी सोऱ्या रुपान जेजू येतलो. ताचे लागीं म्हाका आनी तुका आदार मागून घेवया. जेजू ह्या प्राचीन काळाचेर आमी नियाळ करतना प्राचीन संस्कारा वरवीं कुमसारा वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितान नवेपण आपणावंक नवसोडणेची चाल आपणावंक आनी तुज्या गुटाक सोडवणीच्या आमी सोगलीं एकटूंक देवाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावुया. आनी वेळार आमचो सोनकराचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया. सतमंतान देवाक सर पदवीदार बापाक सगार पत्नीच्या रचनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या क्रियास्पदाक आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो अंकवार माळिथान सांबाळलो पांच पिला खाल ताणें कोश्ट सुचले ताका कुसार सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या सांग मळ्यांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उलसान बसला प्रितान जिवन मेल्यांची मनस्थिती करूंक येतलो सतमंतान पवित्र आत्म्यान कदलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक थार पात्राची मोगसणी कुलीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी ह्या बाबार्थान आमचे जण एकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. भावार्थाची मागणी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताची देखणी आनी शिकवण शिवार्थवणाचे गवाय जावं तांचे चाली वरवीं भावार्थ जिवंक यात्रेचे बोळ जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कश्टालेल्या पोरजीचे हुस्के सोजमूंक आनी देवान सृश्टी लागीं केलेलो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. ह्या प्राचीन काळान आमी धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करून शिकूंक आनी हे तरेन सद्या पिराचिता वरवीं जेजूच्या कश्टांचे बोळ अणभवूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. जेजून तालण्यांचेर झुजून देंवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचे बोळ पळक्या वस्तूंक भुलवनात असलें म्हूण दाखयलें. आमी अशीच भावार्थ मजबूत जावं आनी बोलयतल्या वस्तूंक लबडून खऱ्या देवाक सांडिना जावं देवा लागीं मागुया.
मागणी कोता तुका बोदर बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान आमचे जोड एकल्याचे गोरसो तूं वळखताय तुज्या करीत आशिर्वादान आमकां भर आनी जोर दिसाचें आमचें जिवीत तुजे कशे परमणे चलोवंक आमकां शिकय आनी करीतपणी आयज जो वाडदीस समारंभ था जे तरणाटी भयण आसिफा सिल्वा तांचेरूय तुजो करीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. बेटोने वेळार आमी गीत घेवया आंग C42 उतर म्हज्या देवाचे. उतर मोच्या देवाचे खालसान खोचून दवरता अर्पण मोच्या जिवाचे बापाक मुक्तीन उपाता उतर मोच्या देवाचे म्हाका सांगोता अर्पण मोच्या जिवाचे बापाक विनयता उतर मोच्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब सोता अर्पण मोच्या जिवाचे हिरो सोनी तिरायता म्हज्या भयणी बाबूने आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. पवित्र देवा आमच्या दोयाळ बापा एकाच मनशा वरवीं संवसारान पातक भितर सरले आनी पातका वरवीं मरण तरी आनीक एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सासणाचें जिवीत आनी पवित्रताय सुबापणी आमकां परतून मेळटात. ह्या तुज्या फुक्याच्या देण्या खातीर हें दिनवासणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या पिराचेर काळार पातकांतली आनी पातकाचे कास्तींतली सुटून तुज्या जिवितान आनी पवित्रतायेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात हाय पावता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिचवर आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो 40 दीस कुळीची भूक आनी थान बागोय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या स्वरपाचे सगळे फास काडून उडोवन कोडेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गूट फावो त्या मनान समोरून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणांक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Darbarazo sorvesportu Sorganizosa Ola tuja vojvova Usorgi tukazuj soj Soj, soj, soj Sorvespora cielavi Pieta taka soj, soj Usorgi tukazuj soj Soj, soj, soj बाबा कळसून पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन शेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका रव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बगसुनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mavatato good for good to hear. Samya Jesu ami wawundo kata ani ekasitle pieta. Ikne mawjitu uimunganeso ami tuje waral porkota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीबन बापा, फिलीप नेडे आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभा आमचे तरणाटी भयण आसिफा दे सिल्वा तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भगवंत जुजे तिच्या पोथी, भगवंत जुजे वाज, भगवंत फ्रांसीस चावेर, पदवासो भगवंत आंतन, भगवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दायडेक पडूं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखागर आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरोबरचे नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा दी ह्या शरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमया वेळार आमी गीत घेवया अंक D31 मोगाल जेजू यो तूं यो Gesù io tu io Baba poinin veto io Pasan amcia io Civit amce boduk io Motai tu cidi tu ni Boswon amka tu ci So dos tu so am kadi
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. काकलूत सारा देवा, आदा बापाची पातकी भुरगीं आमी, पूण तुज्या पुताच्या पिराचिता आनी कश्टा मन्ना वरवीं ताचे बरोबर आमी पातकाक मेल्या. ही दोनूय सतां ओळखून हो पिराचीत काळ तुजे कुरपेन आमी सुरू केला आनी आयज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या उंड्याच्या बळान जेजून दाखयलेली दोडवणीची आनी पिराचिताची वाट थिरायन धरूंक आनी अपुरी पातकाक आमचे वयर राज चलोवंक दिना जावंक भगवान तुजी पवित्र जाल्लीं भुरगीं कशीं जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमचे बस गेल्या आयताराचें तुमचें दोरमदान जालें 14,172 रुपया. शेजे बुधवारा कलेक्शन जालें 17,030 रुपया. शुक्राराचें कलेक्शन 2,231 रुपया. आयज मेसाची मंडळ केल्या संत लॉरेन्स समुदाय तांकां आमचे खिरीत दिनवास. येता त्या आयताराक मेसाची मांडक करूंक सांताक्रूज समुदाय डोनेशन दिवन ह्या सुमारान किरीत आदार केला. साल्वादोर सिमोइस आनी रियाना डायस तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर किरीत देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. ह्या सुमारांत मेसाची मांडावळ ह्या पुरी आसा. 22 सोमारा दीस मादा तेरेजा समुदाय, 23 मंगळारा दीस SFX समुदाय, 24 बुधवारा दीस मदलो वाडो पयलो जमो, 25 ब्रेस्तारा दीस मदलो वाडो दुसरो जमो, 26 शुक्रारा दीस वालांकिनी समुदाय, 27 सोनवारा दीस कार्म सायबीण समुदाय आनी 28 आयतारा दीस सांताक्रूज समुदाय. सोनवाराची मीस सांजे 5:30 वाजता. शुक्रारात दिसाक मीस पयले 4:30 वरांचेर व्यासाग्र कुर्साची वाट जातली आनी उपरांत मिसाची भेट. येता त्या आयतारा दिसा तरणाट्यांक कुर्साची वाट अंजुना सर आसा. कोणूय तुंय वचूंक सोदतात तांणी आपली नांवां बुधवार मेरेन ऑफिसांत येवन दिवची. पिराचीत काळांत आमी आसा तेन्ना पवित्र सभा आमकां मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आनी कुमसार जावंक उलो मारता. दर दिसा मिसा उपरांत तुमी कुमसार जावं येता. पिराचीत काळांत आमकांच कितें तरी उणें करून आमचो ल्हानसो त्याग कसो
आमच्या गरीब दुबळ्यांक दिवंक मिलेर आमी शुक्रार मेरेन दितल्या फिरगोज सभेच्या वांगड्यान येवन ते व्हरचे आनी तुमच्या वांगड्यांक दिवचे. आमच्या भुरग्यांनी बॅडमिंटन डबल्स दादल्यांक आनी बायलांक घडोवन हाडला. एंट्री फ्री. पूण री एंट्री उपरांत करूंक सांजे 6 मेरेन तुमची नांवां दिवची. हाका पयलो तसोच दुसरो इनाम 5,000 आनी 3,000 आनी ट्रॉफी आसा. तशेंच वेगळेच भाशेन सिंगल टाय ब्रेकर आसा. खेळूंक मोल 20 रुपया. तुमी हातूंत येवन वांटेकार जावचे म्हूण आमची आशा. तुमी आमच्या भुरग्यांक तातूंत वांटो घेवंक वो हेर कसलोय आदार करूंक तांकां उर्बा दितल्या म्हूण आमी रावता. ही संदी जावं दी आमचे गूण फुलोवंक आनी आमचे भावपण वाडोवंक. सेंट जोसेफ्स किंडरगार्टन आमच्या माद्र भयणीच्या इस्कॉलांत एडमिशन्स ओपन आसात. 22 फेब्रुवारीचे ते 5 मार्चाचे पर्यंत सकाळीं 10 ते 11 ते उक्ते आसा. तुमी फुडली म्हायती तांच्या कडल्यान घेवची. ऑल गोवा टॉडी-डॅपर्स असोसिएशन कळीत करूंक लायता. कोविड-19 लागून रेंद्राचे वर्सावळीचे मीस साहेबाच्या गोंयांत ओल्ड गोवा ह्या वर्साक तुमकां यूट्यूबाचेर लायव्ह मेळटलें. आयतारा दीस 28 फेब्रुवारीचे सकाळच्या 11 वरांचेर. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. जिवितान नवेपण आपणावंक आनी प्राचीत काळांत आमची नोसोडणी करूंक देवाचे कृपेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घरा वेताना आमी गीत घेवया. अंक F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून. Gesù आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती हात दिवं. सोनिया आमी पोतून घरा ताच्या मोगा मनशाची कूड. जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती हात दिवं. सोनिया आमी पोतून घरा ताच्या मोगा मनशाची कूड. जेजू चडलो मोगा रस्तो आमी दवरया. पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी आमी करया. पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी